बाबाचे आणि बुधाचे आणि पवित्रात्म्याचेही नावे आमच्या सुम्या जेजुक्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो मोगाळ बाबा भयणीनो आयचो विशय भाग्यवंत जे भाशेन बियेन आसतना देवाच्यो येवजण्यो मानून घेवया. भाग्यवंत जुजेन मोरयेच्या पोतीन देवाची येवजण गुणगुनासतना अवघड आनी पुर्यान आपणायली. देवाची येवजण संपूर्ण आनी संवसाराच्या बरेपणा पासत मन वळखून बावरतान आनी काळजीदारपणान ताणें आपलो सहकार दिलो. देवाची येवजण आमी पाळटना देव आमकां सांडिना बगर आपले आसणे आनी आदार बजयता. आमच्या जिवितांत देवाची येवजण फुडें व्हरतना आव्हानी देवाचेर पातयेवन आमचें पावल फुडें मारूंक भाग्यवंत जुसे आमकां देख जाता. हे मिसाचे समारंभेंत वांटो घेतना भाग्यवंत जुजे भाशेन आमी काळजीदार जावंक बापाचो आदार आनी बोल आमकां मागुया. आणि जरी बावडी आमच्या जिवितांत कठीण परिस्थितींनी देवाची येवजण मानून घेवंक आमकां घोडी भिरांत पडली व देवाची येवजण आमचे सगळें नियाळूंक हे भाशेन मागण्यांत आमी वेळ सारूंक ना. आनी हाका लागून जाती फावटी देवाची येवजण जिवितांत आमी स्विकारूंक उक्तें मन आमी दवरूंक ना. ह्या आनी सबार चुकींक लागून देवा लागीं बोक्षणे मागुया. आनी देवाचे बोक्षणे दाखोवन सगळी म्हणुया. हांव पातकी सर्वविद्या देवाक आनी तुमकां बाबरीनो म्हजो सगळें हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत विचारून वायट आदरांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासो बघून सुद्दां आंखवा मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबरीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर्वपिता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासूच्या जिविताक पावूं. सांगीत भशेन
आमचें तें साव आमी देवा मुखार हाडुया आनीक घोडी आमी बी घुस्पतात देवाची उजळण कितें म्हजी सवय घोडी म्हाका सर्वीस ना कितलोच दीस जाले कितलोच वर्सां जालीं वो म्हजें मागणें देव कानानूच घेयना हे भाशेन जायते घोडी दुबाव येतात हे सगळे दुबाव सगळे अडचण्यो हे वेळार हे मिसांत हाडुया प्रार्थुया कोण बड्या बापा पातकांक आमकां गुलामपणांत दामून दवरल्यांत देखून तुज्या एकल्याच पुताचेर नव्या जल्माक आमी उतरेकून रावता ह्या जल्मा उद्देशी आमकां सुटका दी म्हूण मागता आमच्या सुविया तुज्या पुताचे दुर्गेसाचो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजभर चलयता सासनच्या सासना जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप सर्वेस्पूर अशें म्हणटा पळय हांव दाविदाक एक प्रमाणीक फांटो उत्पन्न करतलो ते दीस लागीं पावतात तो एक खरो राजा कसो राजवट चलयतलो आनी बुदवंत कसो वावुरतलो आनी आपल्या देशांत प्रमाणीकपण आनी भक्तीपण सांबाळटलो ताच्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी इस्रायल विस्वासान जियेतलो आनी हे नांवान ताका उलो करतली सर्वेस्पर आमचें प्रमाणीकपण पळयात लोक आनी केन्नाच म्हणचो ना जे सर्वेस्पुरान इस्रायलाच्या पुता धुवांक इजिप्तांतली भायर काडली तोच जिवो देव पूण अशें म्हणटलो जे सर्वेस्पुरान इस्रायलाचे घराण्याचे संस्थीक जंय ताणें तिका शिपडायलोली ते उत्तर गांवांतली आनी सगळ्या देशांतली आपल्या खाशा देशांत परतून पावयली तोच जिवो देव अशें घडून येतले ते दीस लागीं पावतात देवाचें उतर हें देवाच्या उतराक जबाब जातलो सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तुली पुतून म्हणुयात सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तुली देवा राजाक तुजें शाणेपण दी तुजेच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल असो तो न्याय नितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुजे दुर्बलांक नीट करून दितलो आमचो जबाब सोडवंडार घेतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तुली उलो मारतल्या गरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबल्यांक तो पावतलो दोलदिऱ्याची आनी दुर्बलाची तो दया करतलो गरिबाचो जीव तो सांबाळटलो जबाब सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तुली सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव थोर जावन तो एकलोच कोत्ता विजमिता ताचें वैभवी नांव सदांकाल व्हड जावं ताचे मोहिमेन भरूंक आख्खो संवसार जबाब सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तुली शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया इस्रायल घराण्याचो फुडारी तूं सिनाय दोंगरार मोइजेसाक तुवें समृद्ध दिली तुजो हात विस्तारून
आमची सोडवण करूंक ये. Sorvesporak, sorvesporak, सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. मतेवा परमणी जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू ख्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताचे आवय मारयेक आनी जुसेक लग्नाचे उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जेवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गर्भेस जालोली मेळ्ळी. तिच्या पती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खोशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. दुतान सांगलें, जुजे दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भियो नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरशेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलेलें, पळयात, एक आंकवार चोली गर्भेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाडून येवचे खातीर हें सगलें घडलें. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणे झुजेन केलें आनी आपली पतीन कशी तिका सांगाता घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे मोगल बाबलो, अमेरिकन इंडियन्स हो एक ट्रायब, हाचे मदें एक सूय आसा. ती सूय म्हणल्यार जेन्ना एक तरणाटो 13 वर्सांचो पावता तेन्ना ताका एक टेस्ट करतात. आनी कसलो टेस्ट? टू सी वेदर ही हॅज ग्रोन अप, ही हॅज बिकम करेजियस, टू सी वेदर ही इज रियली ब्रेव. आनीक अशें करतात की ताच्या जल्माच्या 13व्या वाडदिसाचे सांजे ऑन द इवनिंग ऑफ 13th बर्थडे ही इज टेकन टू अ फॉरेस्ट. ताका रानांत व्हरतात आनीक रानांत ताचे दोळे बांदतात आनी आख्खी रातभर ताका रानांत दवरतात, आख्खी रातभर. आनी हे वेळार आसा न्हू, हो भुरगो सारको खांपेरो काडटा, कित्याक ताका खबर ना कितें जातलें तें आख्खी रातभर. ताका जनावर खावंक शकता वा आनी कसलें ताजेर संकश येवंक शकता. आनीक तो रावता, केन्ना काय रात सोंपतली, दीस उजवाडटलो, सुर्याचें किरण पडटलें ह्या रानांत. आनी के भाशेन जोरी तर हो भुरगो काळजीदार आनी तसोच रावता की रातभर. मागीर सकाळीं फुडें आसतना जेन्ना सुर्याची किरण पडटा तेन्ना ताचे दोळे उगडटात आनीक तो पळयता पयस कोण तरी झळकोता ताच्या दोळ्यार. आनी कोण? ताचो बापूय. ताचो बापूय आशिल्लो आख्खी रातभर. आनी कित्याक सांगू, ताचो बापूय ताची राखण करतालो, कित्याक घोडी जनावर येयत आपले पुताक गिरासीत आनी हेका लागून पयस जावन तो पळयता
पुताची राखण करता पूण पुताक दाखयना ह्या पूण तुजी राखण करता म्हूण. आनी जेन्ना पुताच्या दोळ्यांचे काडटात तेन्ना पुताक थांवे जाता की हो बापूय म्हजो बापूय म्हज्या बरोबर आसलो की रातभर. आनी मागीर आफ्टर दॅट ताची 13th बर्थडे व्हडा गोणगोणान दोबाज्यान कोत्तात. अशें न्हू आयज जेन्ना ओबिसोय आमी आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा देवाचे बागेवन झुजे भाशेन भियेनासतना देवाची उजवणी मानून घेवया. आनीक थोड्योश्यो घडण्यो ज्यो आमकां आयच्या वाचपान दिसतात वो पवित्र पुस्तकांत मेळटात बागेवन झुजेच्या जिवितांत आयल्यो. एंड दे वर आय वूड से द मोस्ट चॅलेंजींग टायम्स दॅट जोसेफ हॅड एक्सपिरियन्स. पयले सुवातेर आयच्या वाचपान आमी आयकलां दोगूय एकठांय जायनासतना एकठांय येनासतना ताची पोतीन गोरबेस जालोली मेळटा. This was the first challenge for him. जुजे आनीक मारिया तांकां लग्नाचें उतर जाल्लें पूण आमकां मेळटा हांगासर ती एकठांय येवंक नात तरी पूण ताची बायल मारिया गोरबेस जाली. इशानो आमचे वाटेन जरी तर असलें घडयलें जाल्यार आमी कितें करपाची आमी नाकाच म्हणपाची बायल कसल्या स्वभावाची बायल काजार जावचे पयलीं हे भाशेन गोरबेस जाता. आनीक हांगासर आमकां मेळटा ही वॉज सात्वीक मनीस ही वॉज रायचस ताका नांव आसलें समाजांत. आनी जरी तर तो एका गोरबेस चेडा लागीं काजार जाल्यार ताचें नांव पिड्ड्यार जावपाचें. हें सगळें मुखार जुजे आपल्या मनांत चिंतता. आनी कितें हांगासर आमकां मेळटा गुप्ती कोणाक गमो नासतना तो तिका सोडून दिवंक येवजिता. कित्याक तिका तिचें नांव उबोवंक नाका आसलें इतलेंच न्हय तिका मान दिवंक तो सोदतालो. घोडये तिचे सगळी चूक घडल्या बरी आसा. आय वील नॉट कंडेम हर बट आय वील क्वायटली लीव हर. हें मोगडसानो बागेवन जुजे चिंतता. एंड दीस वॉज द फर्स्ट चॅलेंज. दुसरी आमी जाणो जेन्ना जेजू जल्मचो आसता तेन्ना तो आंकवार मारयेक एका गाडवाचेर घालून रूम सोदपाक भोंवता रूम. आनी न्हय एक दोग जाण हाच्या दारार मारता पूण कितलेशेच दारान ताणें मारला आसतलें आमकां एक जागो दियात कित्याक म्हजी बायल प्रेग्नंट आसा. आनी कोणेच मोगळ बाब न्हू ताका जागो दिलो ना. आय वूड से this also was the most challenging experience that he had. लोक हे भाशेन इतलो धारुण जालो आनी कितें म्हणलां आसलें ताणें सायबा जरी तर हो पूत खरेंच तुजो जाल्यार वस्तू कित्याक आडखड्यो म्हाका. आनी कांयच म्हणूंक ना. ताणें गोरवाच्या गोट्यान तो गेलो आनी जेजूचो जल्म थंय जालो. मातशें फुडें वचुया. जेन्ना बोडवो गाब्रिएल ताका सांगता पळय हेरोद भुरग्याचो जीव काडपाचो आसा आतांचे आतां ह्या भुरग्याक घे इजिप्तांत पळून वच. आनी त्या काळार मोगळसानो प्लेन नाशिल्ले वचपाक. त्या काळार नाशिल्ले हे भाशेन फास्ट गाडी ना. ते भाशेन घोड्याचेर वा गाडवाचेर घालून ताका आसतना सायबी मागीर तो व्हरता. आनीक वता आसतना कितें ताची भिरांत ताच्या काळजांत भिरांत आयलो आसली. वाटेक कोण ताका अटॅक करीत आनी न्हय एक वा 2 दिसांची वाट आसा न्हू खूब वाट इजिप्ताक वचपाक. कितलेच दीस कितलेच म्हयने लागतले. तो रिसा न्हू ह्यो जावन आसात कांय चॅलेंजीस बागेवन झुजेच्या जिवितांत आयल्यो. आनीकूय आसात पूण आमी चडशें आमकां ताची खबर मेळना. बट आय एम शुअर when Jesus was misunderstood by people, he also must have gone through this very unpleasant experience. तर आयज जेन्ना हो विशय आमी नियाळटा आसतना देवाची उजवणीक बागेवन झुजे भाशेन भेय नासतना आमी मानून घेवया.
आनी आमी जाणा बागीन जुजे आमकां एक व्हडलो आस्करी निमाणें मरणाच्या वेळार आमी ताका उलो मारता आमकां एक बरें शांतीचें मरण फावो कर आनीक बागयोन जुजेचें जिवीत नियाळटना बागयोन फ्रांसीस शावेर ताचें बी जिवीत तशेंच कितें जालें ताणें बी देवाची येवजण भियेनासतना मानून घेतली तुमी जाणात ही वॉज नॉट सपोज टू कम टू इंडिया तो इंडियेक येवपाचो नासलो पूण जो पाद्री येवपाचो आसलो इंडियेन तो बरो ना जालो ही फेल्ट सीक ताका जोर आयलो आनी ताचे सुपिरियरान ताका विचारलें पळय म्हाका एक पाद्रीक धाडपाक जाय तूं वचूंक तयार आसा ताका वचूंक नाका आसलें कित्याक इंडिया वॉज अ व्हेरी टफ मिशन जिवेशी मारताले क्रिस्तांव करपाक दिनासले एंड ही बॅक्ड आउट फर्स्ट बट आफ्टरवर्ड ही सेड येस तशेंच तुमी जाणात तो आनी इनास लॉयलाचो इनास जेन्ना एकाच रुमांत रावताले तेन्ना परतून इनास ताका म्हणटा फ्रांसीस कित्याक उपकार आख्खो संवसार तुवें जोडीत तुजो आत्मो इबाडी जाल्यार एंड दीस वर्ड्स आय एम शुअर वर चॅलेंजींग वर्ड्स टू हिम कित्याक बिकॉज ही हॅड अ एम्बिशन टू बिकम अ फेमस प्रोफेसर आख्खो संवसार भर नांव जोडपाची ताका आस आशिल्ली कित्याक गिन्यान तो हुशार तो एक आस्तीक फामिलीचो एंड वेन इग्नेशियस सेज दीस वर्ड्स खरेंच पयले अशें म्हणटात की पयलो तो धांवतालो तो रुमांतूच रावन आसलो इनास ताका ही भाशेन म्हणटा म्हूण एंड दीस वॉज अ चॅलेंज टू हीम म्हजें सोपन आसा हें आनी हो म्हाका सांगता हें कर बट ही सेड आफ्टवर्ड्स ना हांव खरेंच हें म्हजें पिशापण कशें हांव घेवन आसा आनी मागीर ताणें आपली मायंड चेंज केली आनीक जेजू पासो ताणें ओत्मे जोडूंक ताणें पावल मारलें आनी मागीर आमी जाणा आसा न्हू जेन्ना तो आयलो तेन्ना हांगासर जावं आमच्या गोंयांत जावं इंडियेंत जावं केरळा तामिळनाडू जावं दुसऱ्या देशांनी मालाका इंडोनेशिया डू यू थिंक दॅट द मिशन वॉज इजी फॉर हीम पयले सुवातेर भास शिकपाक जाय इतलेंच न्हय तांचे कस्टम्स कल्चर आपणावंक जाय ही वॉज अ फॉरेनर फ्रॉम अ वेस्टर्न कल्चर एडॅप्ट टू इंडियन कल्चर इतलेंच न्हय जायते पडे ताका आडकोड येताले ताका मारूंक भोंवताले एंड दीस वॉज एवरीथींग ही टूक बिकॉज ही न्यू दॅट इट वॉज गॉड्स प्लॅन देवाची येवजण ती तर आयज म्हाका दिसता न्हू जेन्ना आमी हे विश्वाचेर नियाळटा हांव म्हणटलो आसूं 3 वस्तू आमच्या जिवितांत करुया लेट अस डू 3 थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल वेन वी फायंड दॅट आवर लायफ इज अ चॅलेंज ओ आय डोंट अंडरस्टँड God's plan in my life. The first thing I would say, listen to the voice of God. देवाचो ताळो आयक आनी हें आयच्या शुभोतमनान जुजे कोत्ता ताका जेन्ना गाब्रियल सांगता तेन्ना तोच देवाचो ताळो म्हूण तो आयकता आनीक ही नॉट ओन्ली लिसन बट ही एक्टेड ही वॉज वेरी प्रॉम्प्ट in obeying, listening to the word of God, voice of God and acting on it. तें मोगळ बाबून आमच्या जिवितांत गरजेचें मागणेंच केल्यार पुरो ना मागणें करून थाराव कितें घेता पावल कितें मारता दॅट इज इम्पॉर्टंट आनी हें बागीन जुजेन केलें दुसरी वस्त मोगळ बाबून आमी करुया ती म्हणल्यार लेट अस बी करेजियस एंड मेक सॅक्रिफायसीस आमी रिस्क घेवपाक जाय रिस्क इफ आय डोंट टेक द रिस्क देर इज नो गेन अशें आमी म्हणलेलें आसा नो पेन नो गेन विदाउट पेन आनी हेंच आमी पळयता बागयोन जुजे आपणाचें कांय चिंतिना बोडवो सांगता तेच राती तो गेलो बाबडो आनी हे भाशेन जायते त्याग आमकां तेज्या जिवितांत मेळटात तर हांव म्हणटलो आसलो जरी तर देवाची येवजण म्हाका थावी जावंक जाय I have to take a risk. I can't just
sit with my folded hands. And this was आमकां बागून जुजे सांगता आयज. Don't be willing to play the backdrop role or behind the screen. आमी जाणां Joseph is a silent worker. म्हणजे तो काम करता, आपण असले असलें काम केलां म्हूण तो आपणाचें केन्ना पेंपारी वाजयना. काम करता ओगेपणान, वेरी सायलंट. ताणें काम केलां म्हूण खबर पासून ना. आनी असली आमी मनशां जावपाक जाय. कित्याक जायते फावटी आमी जाणां आमी कसलें कितें बरें करता तेन्ना म्हाका जाय म्हजो वावर दुसऱ्यांनी पडयलोलो, ओ म्हजें नांव एनावंस केलोलें इगोर्जीन बरें हांवें हें केलां, ओ समाजांनी म्हाका तोखणाय केलेली जाय. आनी जेन्ना अशें म्हाका मेळना तेन्ना आय फील डिसअपॉयंटेड. कसलो फायदो काम करून म्हाका एक एप्रिसिएशन पासून मेळना. But let us take example of Joseph, where he always played the backdrop role. म्हणजे पडद्या फाटल्यान तो रावलो. तर आयज ह्यो 3 वस्तू आमच्या जिवितान करून देवाची येवजण म्हज्या जिवितान कितें आसा ती मानून घेवया. आनी आमकां जावन आसा आमचे मुखार 2 नमुने आसात, बागून जुजे आनी आमचो गोंयचो साहेब. जे भाशेन तांणी देवाचो ताळो आयकून आपलें पावल मारलें, जिवितांत रिस्क घेतली आनीक ओगेपणान आपलो वावर केलो. ते भाशेन आमी आमच्या जिवितांत करूंक हे मिसांत आमकां देवाची कृपा मागुया अशें आसा. उबी रावया. देव आमच्या लागीं आपल्या उतरांतान उलयला आमचो जबाब कसो, आमची मागणी आनी आमची गरजो देवा फुड्यान आमी दवरुया. आमच्या उत्मीक फुडाऱ्यांनी बागीवन जुजे पोरी देवाचेर आपलो थीर विस्वास ठेवून आपल्या मुन्यारपणान येतोल्या आवगड्यांक फुडो करूंक बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी बागीवन जुजे पोरी आपले बरेपण न्हय पूण दुसऱ्यांचें बरेपण उचल्या पावंड्यार दवरूंक बापा लागीं मागुया. आमी क्रिस्ती भावा भयणी बागीवन जुजे परी आमची उतरां आनी कोयऱ्यांनी देवाची मोहिमा पुरजो लावंक आनी तांच्या नांवांक मान हाडूंक बापा लागीं मागुया. जिवितान आव्हानां आनी आवगड्यो अणभवतल्यांनी बागीवन जुजेच्या जिविताचेर नदर मारून बावाटान आनी बोरवाश्यान जिवंक बापा लागीं मागुया. बोदळ
बापाची मागणी आमी बदल्यान ताचेर आशिर्वाद घाल तुका तापी आमचे गोडसो आमचे मन तुझे जाणवायन बरे फरान बरे ते आमकां फावो कर आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. Soria bori Luka bapa ni rotori Amka dita Jesu bori Amka dita Jesu bori Amka amchikir kodana Jesu chemas rogo saudi Jesus odachit kurami Papa amchikir kodana Jesus chemas rogo saudi Sobragana burgyatocha Jesus odachit म्हजे बाबंद आमचे बलिदान सर्व बलिदान देवा बापाक मानतात तसले सामून मागात तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मयेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्वर म्हणून घेव. देवा आमच्या पवित्र बापा तुका बेडिता ते बोलये वरवीं आमी तुका मानू मन अदीक सोयम घेवन आमचे मन अदीकपणाचेर तुजे पुतान जोईत वेले तोळ ताच्या सास्तीक जिवितान आमकां वांटो दी हें आमी मागता आमच्या सुमयाचे तुजें नांव सर्वेस्वर तुमचे सवे हांसू आमची काळजां उबारूया सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व विदारा आनी सासूचे देवा सर्व कडी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवादांनी पुरगुटले उतरां वर्त्या मोगान आंकवार मारी ताका सांबाळलो जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची वळख दिली आपले जल्माचे परबेक संडोसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें तो आमचे मदीं येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत जालोली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखणीची देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सगळ्याच्या सोल दरबार संगाती तुजे मोहिमेचें गितोन निरंतरी आमी गायता. Sorbesporto Sorganizosa Volia ducia mój doma Usorgi tu kasoj sol Sorbespora cienawi Nietato subagi Usorgi tu kasoj sol बापा खरोसून पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाचो जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरोन सुसुंगाच्या आदी तेणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची
तेच बरी जेवण जातोच आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नवी आनी सासी करडाचें रगत पातकांचे बोक्षणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशे पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Babarta sokut porgotoya Jesu Tuझे morona misoborumta Sumya Jesu Tuझे puno जीवन pornogota Sumya Jesu Tuझे elena बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडन रगो शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचे विस्तरलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवेन बापा फिलीप नवरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यात्रिके वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागिवोन जुजे बागिवोन तोर्न दुता बागिवोन फ्रांसीस सावियर आनी सोरकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोल्वेदार बापा सर्वोंदर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. देवाची उजवळ म्हज्या जिवितान हांवें मानून घेवंक देवाचो ताळो मागण्यांतल्यान दिसपट्टी आयकूंक तशेंच जिवीत म्हजें रिस्कार घालूंक आनी कितेंय करता तेन्ना न्हय म्हज्या नांवान पासत देवाचे मोहिमे पासत ती करूंक देवाची कृपा आमचे बापा म्हणटना आमकां मागुया. आमचे बापा सुगीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बुगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूं दिनाका परवडांतली आमकां सर्वेस्परासो वाटांतली आमकां निवाद दया करून जिवितां सवस्के आमकां दी सुखीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबुंडरा जेजू क्रिस्ता शोण्याक आमी बोर भाशेन नोतेकता तर आमकां तूं जुदा काकलो ती सर पातकांनी सिटोय आनी सर आकातांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुका दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळाचे दीस घाल आनी तुजे कशेंय प्रमाणे तिका शांती दिवन तूंच तिका एकपणान सांबाळ जो जियेताय राजभर चलयताय सासणच्या सासणांक. सुम्याची शांती सुद्दां घाल तुमची सभे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात. संसाराची पाप कातुले आमची काकूत कर. देवाची शिणे संसारा
संसाराचे पाप कातोले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप कातोले आमकां शांती दी ओजन आसा जिबू येजू जेन्ना तो मनीस जालो आपले देवपण सोडून ताकाय बी बापाची येवजण मानून घेवंक जायते कठीण जालें पूण निमाणो शेवट पर्यंत तो बापाक विस्वाशी रावलो तशें जेवणां तुमी सगलीं हांगा सगळ्यांत ती सुभागी सुमिया तुवें अशें भितरी म्हाका फावना पूण अशें कास्तरून म्हाका भयणी भावांनो कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचे आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबे रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. जेजू मोगाळा हे वेळार तुका आमी काळसान आमच्या शेवला सोण एकल्याक तूं आमकां कुरपेन भरताय दिसा दिसपोट्या
आमच्या कोश्ट त्रासांक आडकोळींक फुडो करूंक तूच आमकां धीर आनी गोठाय दिताय. हे वेळार ओगेपणान आमच्या सोमयांक आमी दिनवासूया. सगळीं आमी उबी रावया. प्रार्थुया. मोगळ बापा, तुझ्या गोरांत एकठांय जावन आनी तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवन तुजी कोणवळाय आमी चाकूंक पावल्या. आमचे सरवणेची दबाची परब लागीं आसा. ती परब फावो ते भोगतीन समोर उबूंक आमकां तयार कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. सगळे आमी बसूया. मोगाळ भयणी भावानो, आयज मिसाची भेट समोर उमल्या फादर डॅरिक फेर्नांडीस ताका तशेंच आमच्या पिलेंच्या फिरगोसकारांक आमचे दिनवास. ह्या सोह बलिदानान वांटो घेतले हेर आमच्या यादनिकांकूय आमचे दिनवास. आमकां गायन करूंक आदार दिल्लो आयच्या गायन पंगडाकूय आमचे केरीत दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कुमसाराचे पेंडॉल तुमचे दावे वाटेंत आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसाक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बाजिलिकाच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वा बाजिलिकाच्या कंट्रोल रुमान तो तुमकां घेवंक मेळटल्यो. ह्या पुस्तिकाचें मोल 20 रुपया. आयज सांजे 3:30च्या मिसाचेर आमचो आदारी बिस्प मुखेल येजमान आसतलो. मोगाळ भयणी भावानो, सोत्राय दवरची. डिसेंबराचे 24 वेर, 25 वेर, 26 वेर आनी 27 वेर फक्त व्हीलचेअर आनी बागी कावंटर बंद आसतलो, पूण उमाव आमचो चालूच आसतलो. डिसेंबराचे 27 वेर उमाव घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. डिसेंबराचे 24 वेर रातच्या 11:30 वरांचेर मागणें सुरू करून 12 वरांचेर नातालांचे दोबाजीक मीस आमी समोर उमतल्या. आमच्या आज बिस्प भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रांव मिसाचे येजमान आसतले. तशेंच डिसेंबराचे 31 वेर 11:30 मागणें सुरू जावन 12 वरांचेर नव्या वर्साचे दोबाजीक मीस आमी समोर उमतल्या. मोगाळ भयणी भावानो, 3D projection mapping, sound and visual show dedicated to exposition नातालांच्या मोदयानीर मिसा उपरांत सुरू जातलो. डिसेंबराचे 25 वेर थावन जानेराचे 2 तारखेर पर्यंत हो शो सांजेची 7 ते 10 मेरेन चालू आसतलो. हो शो दर अर्दे वरा फाटल्यान आमकां दाखोवड जातलो. शेवटाच्या आशिर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. सबदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. देवाचे उसळणेक काळजीदारपणान तुमी जिवंक फुडें वचूंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूचे नांवान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून घुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवास जावं आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो खासगी गरजो हे वेळार बापाक तूं उबार.
आमचे ओद्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा आमेन. Tuci